डेकोरेशन बरें केलां वेदर पळय तरी थंयल्यान चल्लो दियो आनी दाखय पुरो यो यो वाजयाची सर्वांगी सुंदर हाय हाय करतो संजूचा मामा व्हडलो मामा सो हे गाइज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळे बरे आसतले आनी सगळे बरे आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा आनी हॅप्पी गणेश चतुर्थी तुमकां सगळ्यांक. सो फायनली आयज ब्लॉग करता आनी तेच बरोबर आयज थर्ड डे आसा म्हटल्यार तिसरो दीस आनी काल तर म्हणटा तशें 1.5 दिसांचे गणपती विसर्जन जाले. 2 दीस कशे गेले ना काय कळोकूच ना. सो आयज तिसरो दीस आसा मागीर म्हणटा तशें फाल्यां चवथो परवा 5वो परत आसले तशें विसर्जन येताले आनी तेच बरोबर आयज आमी गणपती पळोवपाक वयता सद्या. सो फायनली आमी प्लॅन केलो आयज आमी गणपती पळोवंक वयता आनी तेच बरोबर इतलो पावस पडटा हांगा कंटिन्युअसली पावस जो आसा तो चालूच आसा. सो पळोवया आमचें कशें कितें प्लॅनिंग जाता तें. हांव आनी संजय तर आतां रेडी जावन भायर सरला वचपाक. सो भरपूरशे गणपती आयज पळयतली सो तुमकांय पळोवपाक गावतले. त्याच्या पयलीं म्हणटा तसो आमचो गणपती सुद्दां तुमकां पळोवंक गावतलो. सगळ्यान पयलीं आमचो गणपती तुमकां दाखयतले आनी तेच्या मागीर बाकीचे जे गणपती आमी पळयतली ते पळोवपाक गावतले. अशे तरेन प्लॅनिंग आसा. आतां पळोवया पावसान तर काळोख केला भरपूर. कसो कितें प्लॅन फुडें जाता हें तुमकां कळटलें. आनी तेच बरोबर सगळ्यांक थँक्यू. खूब जाणांनी म्हाका विश केले आनी खूब जाणांनी म्हाका इन्विटेशन सुद्दां दिल्लें आसा. आतां पळोवया कशें कितें तुमगेर पावता तें कशें कितें मॅनेज जाता. सपोज येयले जाल्यार बरेंच जालें म्हणटा तशें बट पळोवया. चवथीतलें म्हाका अशें भायर सरपाक तितलें गावना न्हय तेका लागून. सो चला गायज आतां सगळ्यान पयलीं आमी वचपाची आहा ती म्हटल्यार वारखणा. पेडण्यांनूच पडटा वारखण गांव हो. सो वारखणा वचपाची आहा कजनागेर. सो तो गणपती तुमकां पळोवंक गावतलो आनी तेच्या फुडें मागीर खंय वयता तें कळटलेंच तुमकां. कंटिन्यू करतलेंच हांव. सो सगळ्यान पयलीं आमचो गणपती पळोवन घेया दर्शन घेया आनी तेच्या मागीर बाकीचे गणपती आहा ते तुमकां पळोवंक गावतले. ओके सो परत एकदा हॅप्पी गणेश चतुर्थी तुमकां सगळ्यांक. हो सो गायज तुमकां म्हाजो आयचो आउटफीट दाखयता. ऑलरेडी तुमी स्टार्टींग पळयलत आसतलो परत एकदा दाखयता. सो अशा तरेन म्हाजो आयचो ड्रेस आसा. कसो आसा कमेंट करून सांगा. ऑलरेडी तुमी एका व्हिडिओन पळयला हो ड्रेस तोच हांवें आयज परत घातला. म्हटल्यार पिंक कलर तर म्हाजो फेवरेट आसा आनी 5 दिसांक 5 ड्रेस म्हणटा तशें. सो अशा तरेन हो ड्रेस आसा म्हाजो आउटफीट आयचो म्हणटा तसो. आतां फाल्यां कसलो आहा तो पळोवया बट सद्या तर हो आउटफीट आसा आनी बॅक कॅमेरान संजय आसा. सो हाय हॅलो करतलोच तुमकां तो. ओके आनी तेचोय बीन आउटफीट दाखयता. पूण म्हाजो कसो आसा आउटफीट हे कमेंट करून मुद्दाम सांगा आनी एकदां वेदर बी पळयात कशें आसा तें. पावसान काळोख केला सो बरे ड्रेस घालूनय कांय यूज ना. रेनकोटूच घालूंक जाय. सो आतां रेनकोट घालून वचूंक जाय. सो तुमी आमचो गणपती तर पळयलोच आसतलो दर्शन बी घेतलें आसतलें. सो आतां आमी वारखणा या वारखणा गणपती पळोवया आनी दर्शन घेवया आनी तेच्या मागीर म्हणटा तशें कंटिन्यू करुया. ओके सो गायज हो पळयात हांगसर आसा संजय. हाय हॅलो कर मरे. हाय हॅप्पी गणेश चतुर्थी. हॅप्पी गणेश चतुर्थी. सो संजयाचो हो आउटफीट आसा कसो आसा कमेंट करून सांगा. सो चला गायज आतां आमी या कंटिन्यू करुया नो. आनी तुमगेर बीन आफयना तुमगेर बीन आफयना संजयागेर सगळ्यांनी येवपाची 7 दिसां गणपती आसा बरोबर ना आनी आमचो 5 दिसां आसा. सो चला या आता. सो गायज आमी न्हय फायनली म्हणटा तशी वारखणा पावली. सो आतां कजनागेर वयतली. सो तुमकांय बीन म्हणटा तसो गणपती पळोवंक गावतलो आनी हांगसर आसा संजय हो पळयात. सो या आमी आतां. जालें तुजें चल तरी.
गणपतीपुरा आपण जे पत्रावळी असता ना त्याचे डेकोरेशन केला बरें दिसता सामके पत्रावळी आणि वाटयो पावस येयलो मरे सो गायज फायनली म्हणटा तशें दर्शन जालें आमचें मार्कणा हे म्हणटा तशें स्पॉट आमचो कवर जालो आतां आमी साळान वयतली मावशेगेर म्हाज्या मावशेगेर सो सद्याक कजन कांय ना घरा कडेन सो तुमी गणपती पळयलोच आसतलो डेकोरेशन बरें केलां सुमांचें बीन डेकोरेशन केलां आनी तें पत्रावळी बीन सो आतां म्हाज्या मावशेगेर या साळान आनी तो गणपती पळोवया आनी पावसान तर हांगसर सुरवात केल्ली आसा सो आतां रेनकोट घालूंक जाय रेनकोटा वचून काम कांय जावचें ना बरोबर न्हय सो चला आतां म्हणटा तशें मावशेगेर गणपती पळोवया पळयात बारीक बारीक पावस न्हय हांगसर शिवारता सो फटाफट न्हय रेनकोट घालून घेता नाल्यार ड्रेसाची हालत सामकें येतलें सो चला रेनकोट घालता आनी मेळटा तुमकां सो गायज फायनली न्हय रेनकोट बीन घालून रेडी म्हणटा तशी सो आतां नेक्स्ट म्हणटा तशें स्पॉट घेवया सो पावस काय बारीक बारीक शिवारता बारीक बारीक म्हटल्यार भरपूरच शिवारता ते संजय रेनकोट बीन घालून रेडी पावसान सामकी वीट हाडली सो चला साळान आता सो गायज फायनली आमी साळान पावली मावशेगेर पावली सो आतां मातशें पांय वाडा हाती चलोन वयता आनी पावसान तर हालत न्हय एकदम काबार केली सामकी वारखणसून साळान पावता हांगसर न्हय ड्रेसाची बीन हालत काबार जाल्ली आहा आनी मावशेगेले हांगसर अशें पांय वाडा आहा पळया गली गली सामकें सो पावली आमी आनी त्याच बरोबर मावशेक बीन कांय खबर ना हांव येवपाचें हांगा मातशें शॉकिंग एंट्री मारता हांव डेली सो हे पळयात मावशेगेल्या गली गली म्हणटात तशें सो फायनली पावली पावसाक घेवनूच पावली मावशेगेर सो चला मावशी व्हिडिओ करतो बसा हे कामाक गेल्लो गाडी जय गो तुम्ही सुशेगाद सो गायज हो पळयात म्हाज्या मावशे गेलो गणपती दर्शन बीन घेयात हे पळयात आनी हांगसर सगळीं बसले हे पळयात मावशी बी
ही पळयात मावशी बसले हांगसर मावशे चेडू आई मावशे चेडो हांगसर आसा संजय आनी हांगसर आनी एकल्या हे पळयात लिपता सो अशा तरेन हांगसर सगळीं जाणां बसलेलीं आसा सो जालें आमचें दर्शन बीन आतां आमी वचपाक भायर सरता बरें सो कांयच हांगसर न्हय मावशेगेर आमचें दर्शन जालें आतां आमी वयतलीं ती म्हटल्यार संजूच्या मामागेर ऑर संजूच्या कजनागेर वयतलीं पळोवया कशें कितें तें म्हटल्यार महाराष्ट्रान सो हे तर जालें 2 गणपती पयले आमी आतां पळोवया संजूच्या मामागेर पयलीं वयता या संजूच्या कजनागेर पयलीं वयता आनी हांगसर न्हय साळान होळी बीन जाता न्हय ती ही हांगसर पळय देवूळ बीन सो चला या आतां पावस मातसोसो हे जाला पळोवया आतां पावस ना गावल्या पुरो वाटेक या ना बसो सो गायज एक्चुली न्हय आमचो मातसोसो प्लॅन जो आसा न्हय तो चेंज जालो कारण व्हडलो असो पावस पडटा आनी बारीकसो न्हय एक इन्सिडंट जालो म्हाजे बरोबर आनी संजया बरोबर तेका लागून न्हय आमी डायरेक्ट म्हणटा तशी संजूगेर पयलीं येयली आनी तेच्या मागीर म्हणटा तशी फुडें कंटिन्यू करतली म्हटल्यार मामागेर बीन वयतली संजूच्या सो बारीकसो एक इन्सिडंट जालो सो तेका लागून आमकां घरा कडेन येवची पडली बारीक म्हटल्यार तसो आसलो थोडो फारसो इन्सिडंट ते मागीर म्हणटा तशें फुडें गणपती खंय खंय वयतली पळोवपाक तें तुमकां कळटलें सो गायज सद्या आमी न्हय वचपाक भायर सरले ती म्हटल्यार तळेखोल वयता आमी आनी तळेखोल गांव जो आसा न्हय तो महाराष्ट्रान पडटा न्हू रे सो महाराष्ट्रान पडटा आनी आमी सद्या वयता ती संजूच्या मामागेर वयता आनी तेच्या मागीर कजनागेर पॉसिबल जालें जाल्यार पळोवया कारण सांजची 5 जाल्ली आसा तेका लागून आनी आमकां मातसोसो लेट जालो आवाज येता की खबर ना म्हाका मातसोसो हे लेट जालो आमकां कारण एक धाकटोसो इन्सिडंट जालो तेका लागून सो सद्या तळेखोल आसा आनी संजूगेरा मामागेर वयतली आमी पयलीं बरोबर न्हू सो पळयात तळेखोलचो गांव सो पळोवया सो गायज फायनली आमी न्हय पावली संजूच्या मामागेर पावली सो आतां गणपती पळोवया आनी प्रॉपर म्हणटा तसो गांव एकदम सामकी म्हणटा तशी मामागेली घरां आनी त्याच बरोबर हे पावले हे मामागेर तेजे संजू गेले आनी हे जुने घर सो चला या दर्शन बीन घेवया फुगडी हो सो गायज म्हणटा तशें हांगसरूय गणपती पांया बीन पडली आमी तुमी पयलोच आसतलो सो असो संजू गेलो संजूच्या मामा गेलो गणपती जो आत्तां तुमी पयलो पळयात तो न्हय सो आतां मातसो वगत बसोंक जाय आनी तेच्या मागीर परत फुडें कंटिन्यू करूंक जाय हे पळय हांगसर फोकस बरो पडटा सो चल थोडेशे फोटो बीन क्लिक करून घेता आनी मागीर मेळटा सो गायज जालें आमचें पांया बीन पडली आमी दर्शन बीन घेतलें आतां हय 7 दिसा येतले सो आतां आमी बाजारान वयतली कजनागेर आनी वचना कारण ऑलरेडी लेट जाला पियागेर वचपाची आसली पूण आतां लेट जाला न्हू सो मागीर 11 दीस न्हू तेंचो सो आतां कजनागेर आनी वचना आतां आमी डायरेक्ट म्हणटा तशी बाजारान वयतली बाजारांतलो गणपती पळयतली आनी तेच्या मागीर डायरेक्ट घरा वयतली संजूगेर वयतली तो गणपती पळयतली हांगसर आसा मामा संजूचो मामा व्हडलो मामा 7वे दिसा सो चला आनी काळोख चलो पळयात आनी हांगा न्हय घरा लागीं लागीं सामकी पळयात लागीं लागीं भरपूर सो चला या
पाऊस नाही इल्या पुढे आता वैताना नाही नसतलो त्याच्या 20 मिनिटं खूप झाली पाऊस नाही इल्या पुढे नाही होत. बाजारात असून माहिती बाजारातला गणपती दाखवता बाजारातलं म्हणजे थोडा मार्ग आहे बाजारात चल मामा येता मामा येता मामी बरं बरं बेगीन यादी येईल ते तू का चल अंगात बसवा वयर बसता ना चल सुशेगात काढ ना वयर बसता का चल मग येता सो हांगसर मातसो नाही रस्ता आहे हा असली घरामात बरी लागी भरपूर सहा मातशें चलत वयता हांगसर नाही रस्तो आहे असा आणि काळोख पडत येयलो सो चला सो चला मेळटा तुमकां बाजारात सुद्धा गणपती पळयलो आता संजूगेर वयता डायरेक्ट घराकडे सो चला ट्रॅफिक जॅम हा थोडा मार्ग सामकें घरा वचून मेळटा सो गायज फायनली म्हणटा तशें सगळ्याक फिरोवन म्हणटा तशें आतां डायरेक्ट संजूगेर येयली आमी लास्टाक म्हणटा तशें सो आतां संजूगेला गणपती तुमकां पळोवंक गावतलो आनी भायर न्हय भरपूर असो काळोख जालो पळयात सो भरपूर काळोख जाला सो तुमकां न्हय संजूगेलो गणपती दाखयता वर्सात न्हय संजूगेलो गणपती भरपूर व्हडलो आसता आनी प्लस 7 दीस आसता सो चला गणपती पळोवन घेवया आनी तेज्या मागीर व्हिडिओ बी हांगसरूच एंड करता हांव आनी तेज्या मागीर घरा वयता ओके पावस पडटा बारीक बारीक येताना आमकां भरपूर पावस गावलो बारीक बारीक सो चला गणपती पळोवन घेया तिसरा पाणी सर नाही संजय धूप बीन दाखयता धूप बीन दाखोवन जालो ना मागीर प्रॉपर तुमकां गणपती दाखयता सर्वांगी सुंदरावते सिंदुराची कंठी जळते मुक्ता फळाची बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया रे मंगलमूर्ती मोरया दे मरे
सबस्क्रायबरांक दी मरे यूट्यूब फॅमिली. सो गाईज तुम्ही बीन आरती घ्या. सगळ्यांचे बरे जावनी. म्हणटा तशें संजुगेलो गणपती तुम्ही पयलोच आसतलो आनी ओवरऑल सगळे गणपती पयले आसतले. तर ऑलमोस्ट आयज भरपूर अशे गणपती पयले. सो तुम्ही एन्जॉय केला आसतलो हो व्हिडिओ. तर एकदा दाखयता तुमकां. हो पळय संजुगेलो गणपती पळय डेकोरेशन बरें केलां सामकें. सो गाईज चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करता. आय होप सो तुमकां आवडलो आसतलो. आनी परत एकदा हॅप्पी गणेश चतुर्थी. आनी सद्या हांगसर आई बसली. पळय आई हाय कर. हाय करता सद्या. सो चला तर गाईज आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करता. आनी परत अशेंच एका व्हिडिओन मागीर फाल्यां नाल्यार परवा मेळटा तुमकां. सो व्हिडिओ आवडलो असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करून विसरू नका. परत एकदा मला एका नवीन व्हिडिओ. बाय बाय.